तुझ्या नावान सौम्य भक्तीन आमी आयल्या भेटोवच्या कामकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी माना आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तुका दिताय जिविताक आनंद दोस करताय तुझे दय आमकां एकवटायताय. आयच्या मिसाची ते सवा हे परी आसात. सत्व्या जल्मा दिसा संदर्भी जोवियाना लोबो, डिओन फेर्नांडिसाच्या 17व्या जल्म संदर्भी जेरोम फेर्नांडिस आणि कुटुंब, फेडी सोनिया पुनीता हांच्या जल्म संदर्भी, आपल्या लग्नाच्या 3ऱ्या वार्षिक संदर्भी मिशेल क्लॅरिटा फेर्नांडिस, जॉयलिन टीना लसरादो अर्गामिस, दिविन वेगस अर्गामिस, नवीन पिंटो अका बरीबल कुर्पा मेळच्या खातीर लिल्ली डिसोजा, बरें बिझनेस जावच्या खातीर ओपिलिया क्रास्ता, जेकब आनी जेस्सी पिंटो हांच्या आत्म्याक रॉबर्ट कॅस्ट्रिनो आनी कुटुंब, चार्ल्स कॅस्टलिनो हांच्या आत्म्याक रॉबर्ट कॅस्ट्रिनो आनी कुटुंब, पीपी देवासी आनी फ्लोरिन देवासी हांच्या आत्म्याक जॉन गिल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब, जॉन आनी ट्रिजा कोरिया हांच्या आत्म्याक ग्रेसी कोरिया, सिरिल आनी चार्ल्स कोरिया हांच्या आत्म्याक ग्रेसी कोरिया, फिलोमिना आनी जोसी डिकुन्ना हांच्या आत्म्याक ग्रेसी कोरिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ताथय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक आमच्या कामाक जोगतो प्रतिफळ मेळटा म्हणलो बरवसो आम्हा सर्वांक आसा. बऱ्या कामाक प्रतिफळ जावन शबासकी आनी उंचली जबाबदारी मेळटा जाल्यार कामांत निर्लक्ष आनी आळसाय दाखयल्ल्यांचो तिरस्कार जातलो म्हणलो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतल्यो. तर आमकां दिल्ली ल्हान व्हड जबाबदारी वर्त्या मोगान आनी प्रामाणीकपणान करूंक जाय अशी कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमची पातकां ओळखून आमी सर म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो, म्हजो संवसारून सांगता मनान चिंतून कनाड सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचनां समकां मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्पदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पराम तुझ्या विचित्र पूर्व जतनायेन भगवंत तुझेक तुझ्या पुताचे भोव भगवंत आवय सोपती जावंक तुवें विसरून काडलोय. या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विनवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियो आनी कुटुंबाचे ओडेल आपणाचे अधीन आसल्यांक जतनायेन आनी मैपासान सांबाळूं
आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. उगडापणा पुस्तकांतले वाचप. हांवें जुवावन म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक दार उक्तें आसलेलें म्हाका दिसलें. तूं बरी म्हजे लागीं पयले उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडां घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलो. तक्षणच प्रेरक आत्मो म्हजे वयर देवलो आनी सर्गार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो. बसलेलो सुर्यकांत आनी पद्माराग मोतयांबरी दिसतलो. सिंहासन भोंवती 5व्या मांडक्या बरी जळजळतलें एक पावसा दोण आसलें. त्या सिंहासना भोंवतणी 26 हेर सिंहासनां आसलीं आनी हांचेर 26 जण मालगडे बसून आसले. ते धवी मुस्तायकी न्हेसलेले आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचे कुरो आसले. त्या मदल्या सिंहासनांतावन भायर सरली मारनवेची जगलणी आनी उडोवं करतात ते गडगडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटले, ते देवाचे 7 आत्मे. सिंहासना भोंवतणींची धरणी स्फटिका सारकी नितळ, आरश्याचो दर्यो सुजाल्ले बरी तळतळतली. सिंहासनाचे मदेगात आनी सिंहासनाचे भोंवतणी 4 जिव्यो आसल्यो. तांकां मुखल्यान आनी फाटल्यान भरून दोळे आसले. पयली जिवी सिंहा बरी, दुसरी एका पाड्या बरी दिसताली. तिसरे जिवेक मनशा सारकें तोंड आसलें आनी चवथी जिवी उक्तल्या गरडा बरी दिसतली. त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवेक 6 पाकाटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणले बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो, पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा. सिंहासनार बसलेल्यांक म्हणजे ससनाक जेतेल्याक तो जिव्यो महिमा आनी मान अर्गां दिता आसतना ते 26 मलगडे सिंहासना हुजीर सरपडून ससनाक जेतेल्याक आराधन करतले. आपले कुरो सिंहासना हुजीर दवरून ते म्हणटले, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा, मान आनी पदवी. तुवें सर वस्तू रचल्याय, तुजे इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव, पवित्र 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराक नावाडा ताच्या मंदिरांत, ताका नावाडा ताका भोव उंचलेल्या निवासांत, नावाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक, नावाडा ताका ताच्या अगणित वैभवा पासत. पवित्र 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पर देव. नावाडा ताका तितुरी वाजोवन, नावाडा ताका वियोल विणें घेवन, नावाडा ताका दममडीच्या नादाक नासून खेळून, नावाडा ताका किन्नरी आनी कोंब वाजोवन. पवित्र 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पर देव. नावाडा ताका कायतळा बडोवन, नावाडा ताका किणकुले हालोवन, नावाडा हरेक जिवी सोम्याक वाखाणून दी, वय ताची स्तुती करून दी. पवित्र 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पर देव. Hallelujah, 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 hallelujah. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात म्हणटा सोमी, तुमी भायर सर वचून बळटा तसले फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोक जेजूक आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक ओपार सांगली.
कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावल्लो. थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो म्हणतना सुकुळी येसो राज्य पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्या एक गांवाक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन, पळया हांव पाटी येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो. हेणे ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो आनी त्या पाटापाट तांणी प्रतिनिधीदान ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवटची पदवी घेवन तो पाटी येतस जांकां आपणे दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकार येवन म्हणालो, धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 10 नाणी जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, शाबास बऱ्या नौकरा, ल्हान सक्तींत तूं विश्वासी जालोय, देखून 10 शारांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 5 नाणी जोडल्यांत. तांकां ताणें म्हळें, तूं 5 शाराचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, धनिया पळय तुजें नाणें हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलेलें. तूं कठीण मनीस म्हूण म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातलें तूं काडताय, ओंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो, नश्ट्या नौकरा, तुज्या सुत्रांनी हांव तुका गुन्यांवकार करतां. हांव दवरिनातलें काडटलो, ओंपिनातलें लुंवतलो. कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसुल्लय न्हय. कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडीक घालूं नाय. हांव पाटी येतस तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी सरशीन रावल्ल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताचें लागचें काडा आनी 10 नाणी आसल्याक दिया. पूण तें म्हणालें, धनिया ताच्या लागीं 10 नाणी आसात. ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगतां, जाचे लागीं आसा ताका सडी दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें खाण व्हरतले. आनी आतां हांवें ताचो राय जावचो नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मानांक हांगा हाडा आनी म्हज्या मुखारच तांकां जिवीशी मारा. इतलें सांगून जातच जेरुसलेमाक चडचे वाटेन तो फुडें सरलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, शुभ वार्तेंत जेजून सांगली ती वोपार आमी आयकली. धनी पयशिल्या गांवाक वेच्या पयलें ताच्या 10 नौकरांक तो आपयता आनी तांकां सांगता, पळया हांव तांकां हर एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन तो सांगता, पळया हांव फाटी येसर व्यापार करा म्हणून. थोड्या तेंपा उपरांत धनी फाटी येता आनी तांचे लागीं लेख विचारता. एकल्याक ताणें हर एकल्याक एक नाणें दिल्लें आनी एकलो सांगता, एका नाण्यांत हांवें 10 नाणी केल्यांत म्हणून. आनी एकलो सांगता, एका नाण्यांत 5 नाणे केले म्हणून. आनी उपरांत तिसरो येता आनी तें नाणें हांवें पूर्ण दवरलें म्हणून सांगता. पळया ह्या तेगा नौकरांनी धन्याची ती खुशी खंयच्या रितीन पाळली म्हणून. धन्यान सांगलें व्यापार करा म्हणून. पूण पयल्यान 10 नाणी सडीत केली आनी एकल्यान 5 नाणी आनी एकल्यान कांयच ना. कित्याक अशें जालें? पयले सुवातेर त्या साकरांक धन्या विशयी आसलो तो मनोभाव. पयल्या दोगांक बरो मनोभाव आसलो. धनी बरो मनोभाव तांकां आसलो. धन्या विशयी बरें ताणें चिंतलें. धनी आपणाच्या बरेपणा खातीर कितें करताले, आमच्या बरेपणा खातीर करता म्हूण चिंतलें. आनी त्या बऱ्या मनान धन्याची ताणें खुशी पाडली. ताणें व्यापार केलो. आनी एकल्यान तिसऱ्यान धन्या विशयी ताका बरी अभिप्राय नातली.
धन्या विशयांत बरें मनोभाव बरो मनोभाव ताचे ते नातुलो देखून ताचें तें नडतें पळया. तो म्हणलो धन्या विशयान ताची अभिप्राय तो सांगता, धन्या पळय तुजें नाणे, हांवें तें लेसांत बांदून तशें दवरलें. तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दविरनातले तूं काडताय, ओंपिनातले कडेन तूं लुंगताय. असलो मनोभाव आसुल्लो तो साकोरू धन्या विशयांत बरी अभिप्राय नातलो साकोरू ताचे तें त्याच बरें जालें. ताणें तें पूर्ण दवरलें. देवान आमकां साबार देणी दिल्यांत थोडे फावटी आमी कितें चिंताव देवा विशयांत आमचें तें आसचें तें रूप कसलें, अभिप्राय कसली, मनोभाव कसलो. थोडे फावटी देवाक आमी दुर्साताव नेंगी. देवान हेरांक बरी देणी दिल्यान म्हाका कांयच दिवनात. देवान हेरांक बरी भलायकी दिल्या हांव पिडेस्त आसा अशें म्हणून धन्या विशयांत देवा विशयांत एक बरी अभिप्राय नासतना आमी देवान दिल्ली कितें देणी आसा पळय ती विसरता. देवान दुसरी देणी साबार दिल्यान जाल्यार ती देवान दिवनात म्हणून ती वर्जीत करनासतना पळोवन दवरता. देखून गरजेचें देवा विशयांत बरो मनोभाव अशें ते केन्नाच देवान आमकां देणें दिवंक ना म्हूण आमी सांगचें न्ही, चिंतचें न्ही. आमकां दिल्ली कितें देणी आसा आमी सोदून काडना, ती उर्जीत करूंक आमी पेसाडी जाय आनी उर्जीत करून ती हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावरूं जाय. दुसरे सुवातेर त्या धन्यान ताका सांगलें वेपार करा म्हणून. वेपार म्हणटा आसतना मस्तू रिस्क आसा तशेंच जागृतकाय आसा. रिस्क आसा आनी जागृतकाय कसली. रिस्क खंडीत जावन तुवें घाल्ले पयशे मेळना, वेपार केल्ल्यांक खंडीत जावन हें गूत आसा. तशेंच जागृतकाय जायतो कर्स आमी गरजनातलो कर्स आडाय जाय, जायतीं वरां काम करी जाय. अशें असली जागृतकाय आडंबराचें जिवन आमी जिवचें न्हय, थंय आमी उणें करी जाय. अशें जायती जागृतकाय सांबाळली जाय. थवळ मात वेपार यशस्वीक पावता. आमच्या जिणेंत तशेंच जेजूचो फाटलाव करता आसतना जायती रिस्क आमी घेवंक आसा. आमचो जीव सयत आमच्या जिवाचेर सयत आशा दवरूंक जायना. आमी तें होगडावंकी तो जीव होगडावंकी तयार आसा जाय म्हणटा जेजू. आनी केदाळा रिस्कान घेता हांव, धैर्यान रिस्कान घेवन जेजूच्या शिकोवण्या बरें पाळता हांव. तशें त्या वेळार आमकां जाय जाल्लो प्रतिफळ मेळटा, शाबासकी मेळटा आनी आमची तालेंतां देवान दिली ती अलौकीक तालेंतां जाय जावं पुरो भावार्थ जावं पुरो देवाचे जेजून दिल्ली ती शिकोवन बऱ्या तरेन घडसून आमी यशस्वीक पावता. तर ही कृपा आमी मागया. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. हुंडो आनी बायनाळ वेदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांक त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जीव काशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पोदेदार देवा बापाक मानतात तसलें सांबाळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र वास सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक बगेबोन जुजेक तुवें बापाच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उगडास काडून
ही वाखण्याची बली आमी तुका समर्पिताव आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उभारोया आमी सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन बसूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रान ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत जुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकनता तुजी किर्ती परगटता ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंवकार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शान्या साखराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका वेंचलोय जेजू उदेशी देवदूतो आनी सर्गीचो सगळो दळभार तुजी थोर महिमा वाकंतात तांचे संगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवे येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंबेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका तीन वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान सस्नीक खरराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावत सुगट पग तुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मसमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या जेजकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परजळीत मुखार म्हण पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांव मरे देवाची मागीर संगती बगेव दम दिता आनी सर काळीन तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उरपी. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन थैर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगट जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताण पावूं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस खाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें हें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकोतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर अकनांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सव्या आसूं. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. म्हाका होना म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या मासां तुझ्या रक्तान समर्पून दिता आमचो जीव तुका. पोस्तू सासणेक जिविताच्या काणान आमकां राखतूं दर्या. पोस्तू सोम्या तुझ्या मासां तुझ्या रक्तान संसारांतली सोबीत फुलां कशीं फुलता. हसून ती तुझ्या भोवतान सदां खेळटात. मनसा ती मनशा प्रास सरूच न्हय जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय. राग तूं जन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासां तुझ्या रक्तान
समर्पून दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासनीक जिविताच्या काणान आमकां राग तू दर्या वस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तान प्रार्थुया. बापा सर्ग संवसाराच्या धन्या तुझो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना भाग्यबंजूजेन आपल्या प्रामाणीक आनी कालते सेवेन सडवण्याच्या कामांत तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचे जिवीत सदांच प्रमाणीक आनी पवित्र जावन सडवण्याच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेव म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपुतदाती बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ये बागे बोंता जुसे देव मायेच्या पती सर्गीच्या सोबीत फुगा पोवेदार शरोती जुसे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. मागीर गुस्ताचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.